ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाचे उतार म्हणटा, येया म्हजी सशी सुमेस्त, तुमी कस्ततेल्यानो वजन वोवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजुतान विशेव घेवंक हांगासर ह्या पवित्र देव तेंपलाक आयले हांव. थोडो वेळ ह्या सुमे सांगता करसूंक, थोडो वेळ ताचे सांगता उलोवंक, ताचे आयकोवंक आमी हांगासर आसा. ह्या वेळार ह्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां देवया. आमचे दोन्ही हात आमी उबारून ह्या सोम्याची आमी स्तुती करूया आनी म्हणुया, हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 50:5 22वी बोळो अशें म्हणटा, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडो आनी तो तुका सांबाळटलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते वजें हाडून आमी हांगासर आयले हांव. आमच्या कुटुंबाचें वजें जावंक पुरो, आमच्या कामाचें वजें जावंक पुरो, या आमच्या शिकपाचें वजें आनी कितें जायते सामस्ये कश्ट निरासपण आमी हांगासर हाडून आयले हांव. देखून कीर्तनकार म्हाका आनी तुमकां म्हणटा, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदाळ आमचें वजें ह्या सोम्येचेर आमी दवरता. केदाळ आमचे वेळ आसता तो बोरू ह्या सोम्येचेर आमी दवरता. तो खंडीत आमी कंत करची गरज ना, कित्याक सक्कड आमचें वजें तो सुव वयता. देखूनच हन्ना सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत 10व्या वळेंत आमी वाचता. हन्ना एल्कानाची पोती, तिका एक व्हडलें वजें आसलें, तिका भुरगीं नातल्लीं. देखून ती व्हडलें वजें हाडून सर्वेस्पराच्या मंदिराक वता. कित्याक म्हळ्यार लोक आतां तिणें जायतें आयकल्लें. सांगता आसता तिची एक सावती म्हणटात गोंयची आनी एक बायल, ती तिका केणटली, फेनिन्ना म्हूण तिचें नांव. ती तिका केणटली आनी म्हणटली, तुका भुरगीं नात, म्हाका भुरगीं आसात. देखून ही हन्ना आपणाचें वजें हाडून सर्वेस्पराच्या मंदिराक वता. थंयसर ती देवा लागीं मागणें करता, देवा म्हाका एका भुरग्याक तूं फावो कर, हांव इतलें मागतां, म्हाका एका भुरग्याक तूं फावो कर म्हणून ही रडता आसतना देव तिचें मागणें आयकता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हन्नान तिचें वजें सोम्याच्या मुखार दवरलें. हन्नान तिचें वजें सर्वेस्पराच्या हुजीर दवरलें आनी देव तिचें मागणें आयकता आनी तिका एका चरक्या भुरग्याक फावो करता म्हणटा देवाचें उतार. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी असलेंच एक वजें हाडून ह्या सोम्या मुखार आयल्या. हे सक्कड वजें ह्या सोम्याच्या पांय तळ आमी समर्पया, कित्याक तो त्या वज्याची जतन घेता. आमी चिंतून कांयच करूंक आमकां जायना, बदलाक सोम्याच्या मुखार दवरल्या वेळार खंडीत सक्कड आमच्या समस्याक तो परिहार दिता. देखून आमचें वजें आमी सोम्या मुखार दवरुया. मैजेनी तशेंच केलें. मैजेक देव एक व्हडलें वजें दिता.
इस्रायल परजेक इजिप्तांत बासयल्ल्या गांवांक हाडूंक खंडीत ह्या मयचे वरवीं असाध्य कित्याक इस्रायल परजा तो राय फारोवो राय कठीण राय ताचे मुखार हांवें कशें वेचें त्या रायाक हांवें कशें भेटचें त्या राया कडेन हांवें कशें उलोवचें मयजीच्या माथ्यार व्हडलें एक वचें त्या मनशा मुखार हांवें कशें वेचें म्हूण एक कंत पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव म्हणटा मयचे कडेन हांव तुजे सांगाता रावतलो हांव तुजे सांगाता आसा इरुवनागी इरुवाता नाने हांव तुजे सांगाता रावता त्या देखून तुवें कंत करची गरज ना तुवें कंत करची गरज ना म्हणटा आसतना मयचे आपणाचें वजें सर्वेस्पराचे हुजीर दवरता एक पोटी देवा हुजी दवरले उपरांत तो कंत करिना हर एक पोटी तो देवाचेर दिश्ट घालता हर एक समस्या येता आसतना तो देवाचेर दिश्ट घालता देवाक तो आपयता आनी देवा कडेन तो सांगता सर्वेस्पर हांवें कितें करचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळा म्हजें वजें म्हजी जडाय ह्या सोम्या मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तोच परिहार दिता पळया हान्नान तिचें वजें सोम्याच्या हुजीर दवरलें मयजेन ताचें वजें सर्वेस्परा हुजीर दवरलें आनी देव तें सक्कड सांबाळता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी तेंच वजें हाडून ह्या सोम्या मुखार आयिल्ल्या वेळार आमचें वजें ह्या सोम्या मुखार दवरुया आमची कंत आमची पिडा आमचे कश्ट ह्या सर्वेस्पराच्या हुजीर दवरुया खंडीत तोच सांबाळटलो तोच ताका परिहार करता किर्तन 30 आणि 7 5 वेळ अशें म्हणटा तुजी वाट सर्वेस्पर आसशी परती ताचेर विश्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो तुजी वाट सर्वेस्पराची परती ताचेर तूं विश्वास दवरू आनी सगळें तो करतलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हज्याच वाटेन सरलेल्या वेळार म्हजी कामां जायनात म्हज्याच वाटेन हांव मुखार गेल्यार म्हजे वरवीं कितेंच करूंक जायना देखून किर्तनकार म्हणटा तुजी वाट सर्वेस्परात परती ताचेर विश्वास दवर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पुरो जाल्यार तुमी बसयेत देवाचें उतार आमकां अशें म्हणटा तुजी वाट सर्वेस्परात परती ताचेर विश्वास दवरू आनी तो सगळें करतलो वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अब्राहाम सर्वेस्पराच्या वाटेन चलता अब्रामाची वाट दुसरीच आसली देव अब्रामाक म्हणटा आळे असल्या वाटेन त्यो वचूंक जाय हांव सांगता त्या गांवांक त्यो वचूंक जाय हांव सांगता त्या गांवांक वचून हांवें सांगिल्लें बरें तुवें करूंक जाय आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा अब्राहाम देवाच्या उतराक काल जावन जें कितें देव सांगता त्याच वाटेन तो चलता अब्राहाम आपणाची वाट सांगता देवान दाखयल्ल्या वाटेर तो मुखार बेता देखूनच तो जैतेवन जाता आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हाका आनी तुका जेजू येन्स म्हणटा या देव येन्स म्हणटा हांवें सर्वेस्पराच्या वाटेन चला जय खंय म्हज्या वाटेन चलल्या वेळार हांव पळोवंक साध्य आसा म्हज्या वाटेन चलल्या वेळार म्हाका ती वाट पावोवंक साध्य म्हूण बगता थोडे पोटी पूण देवाच्या वाटेन चलल्या वेळार खंडीत सगळें म्हजें वजें हाळू जाता म्हजी वाट सलीस जाता अब्राहाम ती वाट चडलो अब्राहामागे जायती आस्त आसली अब्राहाम एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो पूण ते सक्कड सांडटा आनी देवाच्या वाटेन तो चलता कित्याक देवाच्या वाटेन चलल्या वेळार मात्र जैतेवन जावंक साध्य जाता पोरणे चलयेचो झुजय तशेंच देवाच्या वाटेन चल्लो ताका एक कश्ट आयले ताका समस्या आयले ताच्याच भावांत हांव ताका दुस्मान काय मेळ्ळी ताचेच भाव ताचेर रागार जाले पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो झुजे देवाच्या वाटेन चल्लो अन्याय ताणें करूं ना मोस ताणें करूं ना पाड ताणें करूं ना बदलाक जें कितें देवान दाखोवन दिल्या वाट त्याच वाटेन तो चल्लो देखून देवाच्या उतार म्हणटा झुजे जैतेवन जाता पोरण्या चलयेचो झुजे झुजे जैतेवन जाता कित्याक जायत्यो अडखळ ताका आयल्यो
फारोवेरा तण जावं पुरो फोतीबारच्या बायले तण जावं पुरो ताका अडखळी आयल्यो पूण सक्कड तो स्विकार करता देवाच्या वाटेन तो चलता देखून तो जैतेवन जाता आनी इजिप्ताचो एक व्हड कारबारी जावंक तो पावता कित्याक ताची वाट तो सांडटा कोटी वाट तो सांडटा देवाच्या वाटेन तो चलता देखूनच ताका जैत मेळटा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदळा ह्या सुमेचेर हांव पातयेर दवरतां ताचेर पातयेर दवरल्या वेळार खंडीत म्हजे सक्कड समस्ये परिहार जावंक साध्य आसा देखून आमी सक्कड उबे रावन तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा म्हणलें गीत आमी गावया. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां मुझेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां मुझेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. हालेलुया 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 हालेलुया. दयकान बसात. अब्राहम जुजे देवाच्या वाटेन ते चल्ले कश्ट आयले आनवार आयली तरी देवाची वाट सांडून ते जिवनात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जोशुआ मैजे उपरांत इस्रायल प्रजेक बासयल्या गांवांक पयन करूंक कुमक केल्लो व्यक्ती मैजे उपरांत देव ताका जबाबदारी दिता आसतना जोशुआ भियेता म्हाका हें जाता गी ह्या इतल्या लोकांक हाडन त्या प्रजेक हाडन म्हाका बासयल्या गांवांक पावूंक जाता गी म्हण जोशुआ भियेल्या वेळार देव म्हणटा तूं म्हज्या वाटेन चल कशें मैजे सांगात हांव आसलो त्याच परी हांव तुजे सांगात आसतलो कशें मैजेक हांवें वाट दाखयली त्याच वाटेन तुका हांव चलयतलो. पळया देव जोशुआक बासयता म्हज्या वाटेन चलल्या वेळार कसली सडकळ तुका आसची ना. आनी जोशुआ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या वाटेन चल्लो. दावीद राय तशेंच देवाच्या वाटेन तो चल्लो देखून ताका ताचें पयन संपूर्ण करूंक साध्य जालें. सुकोन पडलो वय सुकोन तो पडलो तरी देवाच्या वाटेन तो चल्लो. सूख तो मागता देवा लागीं बोगसणे तो मागता उपरांत नीट वाटेन चलोवंक तो प्रयत्न करता. केदळ हांव देवाच्या वाटेन चलता तोळ खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव म्हजे सांगात रावता आनी म्हजी वाट सलीस करता म्हाकाय चलोवंक मुखार वचोंक सुलाभ जाता. तोच देव आमच्या सांगात आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आमकां वाट दाखोवचो जेजू आमच्या सांगात आसा कित्याक ताणेंच म्हळां हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हज्या वाटेन चलता तो खंडीत पडना. सोमी आमच्या सांगात आसा पूण ताचे कडेन हांवें पातयेन दवरूंक जाय ताचे लागीं हांवें बरवसो दवरूंक जाय तोळ खंडीत तोय म्हाका नीट वाट दाखयता.
जायते पटी संवसारीक कुशाय लागून आमी आडवाड धरता पाडवाड धरता पूण जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता नीट वाटेन चला म्हज्या वाटेन तुमी चला कित्याक हांव संवसाराचो उजवाड म्हज्या उजवाडाचो पाटलाव केल्ल्या वेळार खंडीत तुमी सुकोवन पडचे नात वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थान जियेल्ल्या वेळार भावार्थ म्हज्या जिणेचें केंद्र आमी केल्ल्या वेळार जेजूच्या वाटेन चलोवंक म्हाका साध्य जाता माथेवाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळींत आमी वाचता 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन वळवळची एक स्त्री मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळींच निराशी ती जाल्ली बेजारायन ती आसली आशा तिने सांडली कित्याक देवाचे उतार म्हणटा तिचे कडेन आसले सक्कड तिने होगडायल्लें संवसारी वैजा खातीर तिने सक्कड होगडायल्लें पूण तिची पिडा पयस जावना जे कितें तिचे तें आसलें आस्त पयशे सक्कड तिने होगडायल्लें पूण तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तिची पिडा गूण जावना 12 वर्सां जावन रगात कुडी तावन भायर गेल्यार कशें जाता खंडीत नित्रायन ती जाल्ली आसक्त ती जाल्ली खंडीत तिका चलोवंक साद जाल्लें जिवचेंच एक कश्टाचें म्हूण तिका जाल्लें आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या स्त्रियेक एक बरी खबर मेळटा त्या स्त्रियेक एक बरी खबर मेळटा की जेजू म्हणलो एक मेसिया आसा एक सोडवणदार आसा ताका तूं मेळिल्ल्या वेळार खंडीत तूं बरी जातली म्हणून तिका बरी खबर मेळटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळीं निराशेन बरयल्ली बेजारायन बरयल्ली आशा होगडायली ती स्त्री ह्या उतराचेर ते पाती येता आनी जेजूक सोदून म्हणलें बरी ती जेजूक सोदून वेता आनी एक आयन्न दिसा देवाचे उतार म्हणटा जेजू तिका मुखार मेळटा जेजू आनी एक कडेन देवाचे उतार परगडता आसतना ती स्त्री थंयसर पावता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आशेन ती आयिल्ली वडाव आशेन आयिल्ली पूण तिका तें परतून निराशपण दिसता कित्याक म्हळ्यार जेजू बरी जायतो लोक आसलो आपूण एक स्त्री एक अशुद्ध स्त्री ह्या सोम्या लागीं वेचें कशें आपूण अशुद्ध आनी एक हाबल स्त्री इतल्या दादल्या मदें हांवें थंयसर वेचें कशें अशें ती निराशपणान दोस्त आसतना ती आपणांतल्या चिंता आपणांतल्या चिंता आनी म्हणटा ह्या सोम्याचे वस्तुरा पडल्यार पुरो हांव खंडीत बरी जातली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक आशा ती आयिल्लेंच ती स्त्री वगेत बसना बदलाक फाटल्यान बसून जेजूचे वस्तुराचे पोंत आपोडता म्हणटा देवाचें उतार निराशेन ती बरयल्ली पूण ह्या सोम्येचेर तिका बरवो सोवू दिलो खंडीत वो सोमी म्हाका गूण करता ताणें आपुडचें नाका बदलाक हांवें ताचे वस्तूर आपुडल्यार पुरो खंडीत हांव बरी जातली म्हणल्या पातीनेन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री फाटल्यान बसून जेजूच्या वस्तुराचें पोंत आपुडता आनी त्याच घडये देवाचें उतार म्हणटा त्या स्त्रियेचे पिडा पयस जाता ती स्त्री बडा संतोषान जेजूची स्तुती गाता आसतना जेजू कळी जाता म्हाका आपुडलें कोणें म्हाका आपुडलें कोणें इतलो लोक आसलो थंयसर जेजू वयरच पडून आसलो जेजूची शिकोवण आयकूंक रास लोक आसलो जायते जाण जेजू वयर जेजूक आपुड नासले पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या स्त्रियेन आपुडलेंच जेजू म्हणटा म्हाका आपुडलें कोणें केवळ आपुडलें न्ही भावार्थान आपुडलें कोणें जेजू हांगासर एक सवाल घालता सक्कड लोक आपूड नासलो मस्त लोक जेजूक आपूड नासलो पूण हांगासर जेजू म्हणटा भावार्थान म्हाका कोणें गे आपुडलें म्हाका आपुडलें कोणें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते पटी जेजू बोवारी आमी आसता जायते पटी जेजूची शिकोवणी आमी आयकता जायते पटी आमी जायते मागणें करता पूण भावार्थान आमी मागणें केल्ल्या वेळार मात्र आमचे मागणें जेजू आयकता हांवें सांगलें ती स्त्री येता आसतना जेजू बोवारी जायतो लोक आसलो खंय जेजू वयरूच तो पडटलो कित्याक जेजू ताणें गूण जावंक म्हूण ते आयिल्ले पूण जायतो भावार्थ तांचे कडेन नासलो देखून तांकां गूण जावना पूण केदाळे ही स्त्री निराशेन बरयल्ली स्त्री 12 वर्सां वळवळची स्त्री भावार्थान जेजूचे वस्त्राचे पोंत आपुडता तेच घडये ती स्त्री बरी जाता
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी असल्या भावार्थान पुडल्या वेळार जेजू आमचे ते आजापां करता. असल्या भावार्थान आमी जेजूक भोगुल्ल्या वेळार खंडीत आमचे ते असलेंस एक आजाप तो करूंक आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू म्हजें दायज जावं जाय तर ताचे कडेन हांवें भावार्थ दवरूंक जाय. कशें त्या स्त्रियेन 12 वर्सां वळवळचे त्या स्त्रियेन जेजूचेर भावार्थ दवरलो. जेजूक तिणें आपडलें आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. आनी जेजू म्हणटा, स्त्रिये भावार्थान तुका बरें केलें, स्त्रिये तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली, समाधानीन तूं वचू. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत आनी एक विशेश घडीत एक शातापाती जेजूशीन आयलो, कित्याक ताचो साकोर पिडेन पडुल्लो. एक शातापाती, एक ग्रेस्त मनीस, अधिकारान भरलो मनीस जेजू मुखार येता आनी आपल्या साकरा खातीर विनाती करता. आनी हांगासर जेजू उपरांत म्हणटा, असल्या व्यक्तीक असलो भावार्थ आमी इस्रायलान सयती पळोवंक ना. पळया, त्या व्यक्तीचो भावार्थ तो जेजू मुखार येता, आपल्या साकरा खातीर तो देवा लागीं जेजू लागीं विनाती करता आनी जेजू ताच्या साकराक बरें करता. जेजू म्हणटा, हांव तुज्या घरा येता आनी ताका गूण करता. पूण त्या व्यक्तीन सांगची ती उतरां, सोम्या तूं म्हज्या घरा येवंक हांव योग्य न्ही. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवची गरज ना, हांव तितलो योग्य न्ही. तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो, खंडीत म्हजो साकोर बरो जातलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तसलो भावार्थ जेजू म्हणटा, इस्रायलान सयती जुद्यां पैकी सयती हांवें तो भावार्थ पळोवंक ना. आज जेजू म्हजे तावन तुमचे तावन असलो भावार्थ राखोवन आसा, आशेवन आसा. हांव असलो भावार्थ आसा, म्हजे ते असलो भावार्थ आसा गी. असल्या वेळार खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजे ते असलेंच आजाप जातलें. उपरांत देवाचें उतार म्हणटा, जेजू त्या साकराक तें तावन तूं गूण करता आनी तो साकोर बरें जाता. मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत आनी एक विशेश घडीत एक सिनागॉग अधिकारी जेजूच्या पांयांक पडत म्हणटा, म्हजी तूं आतांच प्राण केल्या, कितें पडी करन ताका तूं प्राण दी, ताका तूं बाचाव कर. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर एक अधिकारी एवढो जेजूच्या पांयांक पडटा, आपणाक खालतो करता, जेजूच्या पांयांक पडता आनी आपल्या धुवेक प्राण दिवंक तो विनाती करता. आनी जेजू थंय त्या स्त्रियेक या त्या चलयेक उठयता, जीव दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी त्याच भावार्थान ह्या देव तेंपलाक आयल्या. थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता करसूंक खंडीत आमी ताका अर्गां दिवया. आमचें तें एक असलो भावार्थ आसा करूंक म्हणून त्या जेजू लागीं आमी विनाती करुया. आमचें वचें भावार्थान कालतेपणान जेजू मुखार दवरल्या वेळार आमच्या कश्ट दूख बेजाराय जेजू मुखार भावार्थान दवरल्या वेळार खंडीत आमचे तो मागणी आयकता. कशें ताणें अब्राहमाक, मोइजेक, जुजेक, दाविदाक राखल्यांगी वाट दाखयली गी, तशेंच तो आमकांय खंडीत वाट दाखयता. देखून एक घडी बरो आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे वजें हाळू करचो, आमकां नीट वाट दाखोवचो जेजू आमचे सांगाता आसा. आमच्या कश्टान सांगात दिवचो जेजू आमचे सांगाता आसा. ह्या आमी आमच्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. केवळ ताणें अब्रामाचे, मोइजेचे, दाविदाचे, जुजेचे मात्र कश्ट पयस केले न्ही, म्हजे आनी तुमचे कश्ट पयस करता. त्या देखून एक घडी बरो मावून रावया, आमचे दोळे धांपून ह्या सोम्याक आमी आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायतीं बरीं कामां ह्या सोम्यान आमच्या जिणेचेर केल्यांत, आमच्या कुटुंबाचेर केल्यांत आनी आमचेर ताणें वतल्यांत. देखून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमचेर तूं वतल्या सर उपकारा खातीर, होगळप तुका सोम्या जेजू. आमचेर तूं वतल्या सर आशिर्वादा खातीर, अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमकां हो सोबीत दीस फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. वो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. तुज्या मोगाची भुरगीं आमकां केल्ल्या खातीर, अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्टांत अनवरांत सांगात दिल्ल्या खातीर,
अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमच्या कुटुंबांत तुवें वस्ती केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमच्या कुटुंबांत मोग आनी एक कोट तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमची पिडा कश्ट दूख बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमच्या कुटुंबांत सेस सामारा मोगाचे बी ओंपल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमकां बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमकां बरें काम तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमच्या कुटुंबांत समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमकां विघ्नांतले आनवरांतले राखिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमचो मोग करचो आमच्या कुटुंबाचे सांदे तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमचे कश्ट समजोवचे इश्ट तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो आमकां समाधान दिवचें काम तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जिसो सकट आमी अर्गां होगळपाचें गीत आमी गावया. Ao अर्गां दिता जेसू ao अर्गां दिता जेसू ao अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजांत ao अर्गां दिता जेसू ao अर्गां दिता जेसू ao अर्गां दिता जेसू काळजांत ao होगळाप दिता जेसू ao होगळाप दिता जेसू ao होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजांत ao होगळाप दिता जेसू ao होगळाप दिता जेसू ao होगळाप दिता जेसू काळजांत हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू म्हज्या काळजांत हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू हांव स्तुती करता जेसू काळजांत हांव महिमा दिता हांव महिमा दिता जेसू हांव महिमा दिता जेसू हांव महिमा दिता जेसू म्हज्या काळजांत हांव महिमा दिता जेसू महिमा दिता जेसू तो महिमा दिता जेसू काळजांत हांव सेवा करता हांव सेवा करता जेसू हांव सेवा करता जेसू हांव सेवा करता जेसू म्हज्या काळजांत हांव सेवा करता जेसू हांव सेवा करता जेसू हांव सेवा करता जेसू काळजांत तूं साय तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू म्हज्या काळजांत तूं राव सोम्या जेसू तूं राव सोम्या जेसू हांव राव सोम्या जेसू काळजांत हालेलुया 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 दाजान कोडकार जेजू तावन गुण जाल्या त्या एकान बसात 10 जाण कोडकार जेजू तावन गुण जाले पूण देवाचे उतार म्हणटा एकलो मात्र फाटी येता आनी जेजूची स्तुती करता देवाक तो स्तुती करता आनी जेजू ते फाटी वेता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी अनुपकारी जावंक नजो जे कितें देवान म्हज्या जिणेंत केलां म्हज्या कुटुंबांत केलां ताका हांवें अर्गां दिवंक जाय कित्याक जेजू म्हज्या कुटुंबांत जायत्या जापां करन आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू ते आयलो कोणूच व्यक्ती निराश जावन फाटीं वचना जो कोण भावार्थान जेजू लागीं मागता जो कोण परवशान ताका राखून रावता खंडीत तो आपुडता गुण करता जे कितें गरजेचें तो ताका फावो करता आमी केदींच अनुपकारी जावन नजो मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजू ताच्याच स्वंत गांवांत गेल्लो
नजरेता गेल्लो थंयसर जेजूक ते स्वीकार करिनात बदलाक तो जुजेचो पूत न्हय तो मुरयेचो पूत न्हय ताच्या भाव हांगात आसात न्हय ताका तांणी इन्कार केले म्हणटा देवाच्या उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदळा आमच्या बोवाऱ्याच्या हेरांतय आमी जेजूक पळयना आमच्या बोवाऱ्याच्या हेरांतय आमी बरें पळयना तळ खंडीत आमचे थंय बदलावान येना देखून देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय ताणें आमच्या जिणेचेर वतल्या स्वरूपकाराक आमी अर्गां दिवंक जाय त्या देखून एक घडी बरो तुमकां एक अवकाश आसा कोणाक जेजूक अर्गां दिवंक मन आसा ताणें व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करची उपरांत आमी गीत परतून एक परतेंच गीत आमी गावया तुमकां कितें अर्गां दिवंक आसा तर व्हडल्यान तुमी सोम्याक अर्गां दियात देवान आमचेर वतले आशिर्वाद आमी लेखाक गेल्यार लेख करता तर खंडीत ताका अंतशें ना जायते बरेंपण ताणें आमच्या जिणेन केलां खंडीत आमी अर्गां दिवंक फावो पूण जायते उपकार आमचे थंय आसात जायते गरजो आमचे थंय आसात जायती मागणी आमचे थंय आसात एक घडी भर आमी सक्कड उगडासा काडुया आनी ह्या सोम्या मुखार दवरुया कित्याक ताच्या वाटेन सरल्या वेळार आमचें वजें ताचेर घाल्ल्या वेळार तो आमकां निराळ करता सक्कड आमचे सामस्ये तो पयस करता तोच ताची जतन घेता देखून एक घडी बरो मावून रावया आमच्यो गरजो कितें आसात ते आमी उगडासा काडुया तुमचे जाप आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आमकां पवित्र सभा दिल्ले खातीर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या आमकां दियेस दिल्ल्या खातीर आमचे प्रार्थना येसुम्या प्रत्येक जावन आमच्या दियेसीची कितें गरज आसा ती आमी सोम्या मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेक कितें गरज आसा ते आमी सोम्या मुखार दवरुया पवित्र सभा सरोवरच्या पापा साहेबाक सर्व मुखेल्यांक भावार्थी जिणेची येवन देवाचो उजवाड जावंक सोम्याचो उजवाड जावंक देव तांकां आदार दिवन दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या दियेसीचे पासत आमच्या गोवळ्या पासत आमी मागया दियेचें सरोवरको जायशी कृपा देवाच्या आशिर्वादां सदांच तांचेर आसूं दी हर एका वायटा विघ्नांतले देव तांकां राखून दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या सर्व मुखेल्या पासून आमी मागया धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्या पासून आमी मागया सर्वेस्पर देव सदांच ताच्या सांगाता रावून सुवार्ता प्रगट करूंक जायची कृपा आनी धैर्य तांकां दिवन दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या समेस्त आमच्या लोकां पासून आमी मागया आमचो लोक देवाच्या तशेंच पेल्याच्या मोगान भरोवन सर्वच्या कश्टांक स्पंदन करूंक दुबळ्याच्या कश्टाक स्पंदन करूंक जाय आसचें बरें मोण तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या समेस्त कुटुंबां आमी सोम्या मुखार दवरुया कुटुंबांत आसचे सामस्ये कुटुंबांत आसचे पिडा कश्ट सक्कड जेजू पयस करून दी म्हूण जेजू कडेन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या राजकीय मुखेल्या पासून ती आमी मागया राजकीय मुखेल्यांनी एका मोनाचे आनी काळजाचे जावन सर्वच्या अभिवृद्धीक ताणें प्रयत्न करचें तांकां बरें मोण दी म्हणून त्या सोम्या लागीं आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या समेस्त पिडेस्ता पासून आमी मागया जावं पुरो आमच्याच कुटुंबांत आमच्या सेस सामारा जायते पिडेस्त कश्टान आसात ताच्या पिडेंत ताच्या कश्टांत जेजूस तांकां आदार जावं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवांता पासून आमी मागया सरस्पो देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी ताच्या पिडेंत तो तांकां सांगात दिवन दी ताच्या कश्टांत तो तांकां सांगात दिवन दी म्हूण आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमचे कडेन जायत्यांनी मागोवंक सांगलां त्या समेस्त आमी उगडास काडुया तांकां जायते कश्ट आसात कितेंय सामस्या आसात ते सक्कड जेजू पयस करन तांकां समाधानेन संतोशान जियोंक प्रेरण दिवन दी म्हूण आमी मागया सक्कड आमी उबे रावन आयक म्हजें मागणें म्हळें गीत आमी गावया
ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काढी तोंडी माका आयच्या दिसा ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काढी तोंडी माका आयच्या दिसा आमची सर्व मागणी ऐकायला द्यावा का आम्ही अर्गान देऊया आणि म्हणूया हालेलुया 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 दायकार बसात कीर्तन 98:9 अशें म्हणटा सर्वेस्पराक एक नवें गीत गायात कित्याक ताणें केल्यांत आसर्या मोगाच्या भावान आनी पयलीं देव सर पदवेदार आमचो मोग कसो रचणार तो सदांच आमच्या सांगात तो रावता कित्याक ताणें म्हज्या जिणेंत जायत्या जापा केल्यांत जायते बरेपण ताणें केलां पूण ते सकड नियाळन ताका आमी अर्गां दिल्ल्या वेळार तो म्हज्या उजव्याक रावता म्हणटा कीर्तन कित्याक ताणें केल्यांत आसर्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जोडून दिलां ताका जैत आमी ह्या सर्वेस्पराक गीत गायिल्ल्या वेळार ताच्या सांगाता रावल्ल्या वेळार ताच्या वाटेन चलल्या वेळार तो आमकां घटाय दिता धैर्य दिता आनी बळ दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कीर्तन 104 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय सर्वेस्पराची आमी स्तुती करूंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय ताणें आमच्या जिणेंत केल्या स्वर उपकाराक ताका आमी अर्गां दिल्ल्या वेळार खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हाका धैर्य दिता आनी बळ दिता सोम्याची स्तुती केल्ल्या वेळार त्या उतरा मुखांत्र गिता मुखांत्र जायते बरेपण म्हाका जाता देवाच्या उतरांत हांव न्हू आज आपा म्हाका जातात ताची स्तुती केल्ल्या वेळार खंडीत हांव सोम्याच्या महिमेन भरतां देखून वो एक वर्तावकास ताणें आमकां फावो केला देखून आमी सकड उबे रावया सोम्याची आमी स्तुती करुया आणि वडा ताळ्यान ताका आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 యేసు ఆరాధన యేసు మహిమ हालेलुया 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 आता आम्ही पान संको 94 देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सगींचार स्तारा आत्म्या पोतवे तारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सगींच्या रसनारा आत्म्या पोतवे तारा भावार्थ गुण कर दुबाव पोइस्क वाईटा वेगणांतले सदांच तो निवर भावार्थ गुण कर दुबाव पोइस्क वाईटा वेगणांतले
सदांच तो निभान देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सगींचार स्नारा अज्ञापोते नारा जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 2 अध्याय 13व्या वाक्यातून 21वें वाक्य. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आशिल्ले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक साबुकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेस्त भायर धांवडायलें. वांटोवकारांचे मांड ताणें ओमते गेले आनी तांची नाणीं शिंपडायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्य तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें कितें, हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयंत. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा आयच्या वचपांत आमी 2 देवाळां पळोवन आसा. पयलें देवाळ मनशांनी हातांनी बांदलेलें तें बांदप. केदाळां देवाची वस्ती हाजरपण थंयसर आसा तें बांदप आशिल्लें देवाळ जावन परिवर्तन जाता. दुसरें आमचीच कूड प्राण आनी आत्मो तो जावन आसा आनी एक देवाळ. पूण पोरण्या सोल्ल्याच्या वेळार मनशांच्या तकलेंत आशिल्लें कितें म्हळ्यार मनशांनी बांदिल्ल्या त्या बिल्डिंगान मात्र देवाचें हाजरपण कशें आसा थंयसर तें देवाळ जाता म्हणून त्या लोकांच्या मतीन घट्टरी गेल्लें. आनी हें आमकां कळोवन येता कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत देवाळाक मुस्तू कडेन त्या बांदपाक आनी ताच्या हाजरपणाक महत्व आशिल्लो. आनी आमी पळयलें जाल्यार पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 8व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा, याजाक परम पवित्र स्थानांत हांवन भायर सरतस खूब सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरलें. कुपाक लागून याजकांक थंय रावून सेवा करूंक जालें ना, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरान सर्वेस्पराचो प्रताप बरो नाशिल्लो. सर्वेस्पराचें हाजरपण त्या बांदपांत थंयसर मनशांनी अनुभव केल्लो आनी खंयसर तें बांदप आनी देवाचें हाजरपण आसा थंयसर संपूर्ण मनान देव लोकांक भारी एक भक्तीपणान थंयसर पात्र घेवन आशिल्लो. हें आमी पळयता परत दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायान पयल्या 3ऱ्या वाक्यान पळयता. सलमोन आपलें प्रार्थन सोंपयलें तेन्ना मळबातावन उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें.
आणि सर्वेस्पराची महिमा मंदिरान भरली. ह्या जाकाच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरान भितर सरूंक जालें ना, कित्याक तातूंत सर्वेस्पराची महिमा भरिल्ली. सर्व इस्रायलांनी उजो सकला देवलोलो आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिराचेर आसलेलें तें देखलें तेन्ना तें धरणीक स्वाश्टांक सरपडली. तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें आनी ताची स्तुती केली म्हणून कित्याक तो बरो, कित्याक ताजो विश्वासी मोग सस्नाक तकता. म्हळ्यार खंयसर देवाचें हजरपण ह्या मनशांनी बांदलेल्या बांदपांनी लोकांन पळयलें. तक्षण ते सरपडले. थंयसर देवाचें हजरपण आसा म्हणून भक्तीपणान तांणी थंयसर मागणें तांणी जायतें केलें मोगाच्यान. पूण जेजू एक मेट मुखार येता. जेजू एक मेट मुखार येता. त्या देवाळांत देवाचें हजरपण आसा सोमा. देवाळाक स्वामी जेजूय बरें मानता आनी थंयसर हजरपण आसा. आपणाच्या बापाचें घर म्हणटा. पूण थंयसर आसलेल्या व्यक्तींनी ताका एक गंभीर सवाल केलें आनी तें सवाल जावन आसलें, तूं इतलें पुरा नितळ करूंक येताय, तुका अधिकार खंयसर आसा. सवाल हें जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणालें, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्या तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. तुवें मांड परतयताय, व्यापार संघ उडयताय, हें देवाळ पवित्र जायचें म्हूण तूं सांगताय, तर असलें करूंक तुका अधिकार खंय आसा. सोम्यान जेजून सांगीत आसलें, हांव देवाचो पूत, त्या देखून म्हाका अधिकार आसा. पूण तो तशें सांगना. पूण तो तशें सांगना. तो अनेका रितीर अर्थ सांगता, अनेका रितीर ताची जाप दिता. तांणी चिंतलें, तो खंयच्या अधिकारान तूं श्रेश्ठ ह्या जागी, तुका खंयच्या थंयपार ह्या देवाळाचेर अधिकार चलोवंक तुका अधिकार आसा. पूण जेजून बारीक जाणवंत रितीर जाप दिली, हांव कितें तुमी म्हाका पळोवन आसात, हांव एक देवाळ, हांव एक देवाळ. मोडून घाला म्हजें हें देवाळ, म्हजें कूड तुमी मोडून घाला आनी तिसऱ्या दिसा परत हांव उठोवन दाखयता. म्हळ्यार म्हजें थंय देवाचें हजरपण आसा. केवल ह्या बिल्डिंगान मात्र देवाचें हजरपण न्हय, म्हजें थंय देवाचें हजरपण आसा. खंयसर खंय दाळा म्हजें थंय देवाचें हजरपण आसा, थवळ म्हाका खंयसर पुरा देवाच्या हजरपणाचे जागे आसात थंयसर म्हाका अधिकार आसा. कित्याक ह्या देवाळांत देवाचें हजरपण आसा. देव थंयसर आसा. मात कार्य तो करता, तुमकां मागलेलें तो दिता. त्याच प्रमाणे हांव एक सामान्य व्यक्ती न्ही. तुमी कितें चिंतात तुमचे इतल्याक त्या प्रमाणे हांव सामान्य व्यक्ती न्ही. हांव म्हळ्यार म्हजे भितरय देवाचें हजरपण आसा. त्या देखून म्हाका असलो अधिकार आसा. आज सवाल मोगाचे न्हू, म्हजे थंय आनी तुजे थंय एक सवाल. आमकां अशें सांगूंक साध्य आसा की म्हजे थंय देवाचें हजरपण आसा आनी त्या देखून ह्या खंयसर हांव भुमीचेर हांव चलता थंयसर म्हजें हजरपण आसोवें, देवाचें हजरपण सगळें थंयसर पासारून आसा. ह्या हांवान तूं सांगता की खंयसर देव मंदिर आसा थंयसर मात्र देवाचें हजरपण आसा, उरल्या कडेन देवाचें हजरपण ना. दोन संगती. एक, खंयसर देवाचें मंदिर आसा थंयसर देवाचें हजरपण आसा. त्या देखून सगळ्यांनी लोकांनी देवाचें हजरपण आसच्या देवाच्या मंदिराक वचा जाय. तें एक चिंताप. आनी एक चिंताप, देवाच्या मंदिरान मात्र न्ही
मुझे तें देवाचें हजारपण आसा त्या देखून खंयसर हांव वेता थंयसर देवाचें हजारपण रुजू जाता. आनी हे चिंताप आज हांव आनी तूं मोगाच्यान नियाळता. कित्याक म्हळ्यार मनशाक केदाळा आपणा थंय देवाचें हजारपण आसा म्हूण भोगतागी थवळ मनशाक ताजें चिंताप ताजी साल ताजी बोगणां बदलूंक शकतात. हांव तूं हर एक पुटे इगर्जेक येता खंडीत तें बरेंच. कित्याक थंयसर देवाचें हजारपण आसा. कित्याक हांव तूं इगर्जेक येता कित्याक म्हळ्यार सामातेवाच्या 18 अध्यायांत 20 अध्यायान म्हणटा जंय दोग वा तीग म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचें मत घात. म्हळ्यार खंयसर इगर्जेन आमी सांगाता मेळटा आमी मागणें करता देवाचें हजारपण आसा आनी मुस्तुतकडे बरेंपण जावन आसा. पूण कशें एका देवाळांत पळय पोरन्यासरलांत तुमी पळयलें जाल्यार 3 संगती आशिल्ल्यो. एक आउटर कोर्ट यार्ड म्हणटाले हांव आमी म्हळ्यार भायर तें बाली भेटोवचो जागो. दुसरें इन्नर सँक्च्युरी एक बागेवंत भितर जागो आनी ताजे उपरांत होली ऑफ होली म्हळ्यार श्रेश्ठ याजकान मात्र वेसो जागो. हे 3 संगती हर एका देवाळांत आशिल्ल्यो. पोरन्यासरल्यांत आमी पळयलें जाल्यार एक आउटर कोर्ट यार्ड ताजे उपरांत इन्नर सँक्च्युरी आनी तिसरें होली ऑफ होली. मनशांतय मोगाच्यान 3 संगती आसात. बॉडी सोल आनी स्पिरीट. कूड प्राण आनी आत्मो. आनी हांव तूं जाणाव सा पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 19व्या वाक्यांत अशें सांगलें तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणान घी तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही. म्हळ्यार केदाळा मनशा थंय पवित्र आत्मो आसा तो व्यक्ती देवाचें मंदिर जावंक शकता. आनी जेजू एक मेट मुखार वचून सांगता परत सांजवांच्या 14 अध्यायान 23 वाक्यांत जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा थवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करतले. हांव म्हळ्यार बाप आसा मनशा थंय जेजू आसा मनशा थंय पवित्र आत्मा आसा. तिनी त्रिएक देव मनशा थंय आसूंक साध्य आसा. केदाळा मनीस जेजूचो मोग करता ताजें उतार पाळटा आनी थंयसर बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो थंयसर आसता. आनी हें आसतना कितें जाता हें आसतना कितें जाता सामार्काच्या 11व्या अध्यायान 17व्या आनी 18व्या वाक्यांत म्हणटा सतमंतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या बसांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी विकपी ते पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. म्हळ्यार हांगासर आमी पळयता मुस्तो अजापा मनीस करूंक शकता. मंदिरान न्ही उडास दवरया मंदिरान अजाप जावचें न्ही सतमंतल्या मनशा मुखांतर त्या मनशा थंय वस्ती करच्या देवाच्या हजारपणा मुखांतर असले पुरा अजापां जातात. मोगाच्यान देवसार जावंक शकतात नव्या बसांनी उलयतात सोरोप हातान धरूंक शकतात मारेकार विकपी येयल्यार कांय जायना पिडेस गूण जातात. अजापां वयर अजापां त्या मनशान थंय स्थापन जाता. कित्याक तो व्यक्ती देवाचें मंदिर जाता. मंदिर जाता. जेजू त्या समार्यगऱ्या स्त्रिये कडेन उलयत आसतना म्हणटा मोगाच्यान सांजवांच्या 4व्या अध्यायान 14व्या वाक्यान म्हणटा पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान कितेंच ताणें वचोना
हांव ताका दिता तें उदक ताजे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटलें. जेजू जर तर आमच्या काळजांत आयलो, ताजे तावन दिवचें तें उदक, तें वळचें उदक तें वळत वता, उमाळून वळता, जिविताची झर जाता. आनी हें दृश्य एझेकियल प्रवादी आपल्या 47 अध्यायांत स्पश्ट तरान पयल्या तावन 14 वाक्यान सुबित्त तरान तो सांगता. थंयसर आमी पयलें वाक्य पळयलें जाल्यार उपरांत ताणें म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदातावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. कित्याक पयलें पुरा कितें इगर्जो जावंक पुरो, देव मंदिरां जावंक पुरो, उदेंतीक म्हळ्यार इस्टर्न डायरेक्शनार तें फेस करनासलें. सुर्याचो उजवाड थंय तावन पडा जाय, सूर्य उदेंती तावन उदेता, त्या देखून उदेंतीच्या कुशीक तें मंदिर आसतलें. आज सुर्याचे केसड उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाच्या न्हू. जेजू सांगता हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. त्या देखून खेदाळा मनीस जेजूक पळोवन रावता, त्या जेजूचो उजवाड मनशाक फंगता आनी थवळ मोगाच्या न्हू थंयसर त्या आमच्या काळजांत न्हू उमळटा झरी. आनी झर वळले कितें जाता तुमी जाणात. पयलें पांयांच्या फोंदा तावन सुरू जावचें, ताज्या उपरांत चिक्के वयर येता उदक, दंपरा गांठी मिसर येता, पेंगटां मिसर येता, आनी इल्लें मुखार येतना चड चड जावन उपयोग जाल्ल्या बरें जाता. म्हळ्यार मनीस कितलें दैवीक रितीन मुखार मुखार सरता, आत्म्याच्या सक्तीन मोगाच्या न्हू तो भरता, आनी कितलो तो आत्म्याच्या सक्तीन तो भरता तितलें तो देवाच्या सक्तीन तो बरोवन मस्तू अजापां करूंक शकता. आनी ह्या एझेकियल प्रवादी आपल्या दर्शनांत पळयत आसतना तो म्हणटा, जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा, जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. आनी हेंच मोगाचें न्हू मनीस जेजूक पळयोन न्हू, जेजू थंय भावार्थ दवरून एकवटल्या वेळार ह्या मनशा तावन वळचें उदक आनी ह्याच रितीर खंयसर त्या तो मनीस वचून पावता थंयसर सगळें जिवाळ जाता. मनशाक 2 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. धर्मच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायान 15वें आनी 16वें वाक्य म्हणटा, सांत पेद्रूक उल्लेख करन अशें म्हणटा, लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार व्हांवोवंक हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी ताचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतोळणाचेर तांकां दवरतलो. जेरुसलेमाच्या बोवारींच्या शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपात भोगतेल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातलो आनी सक्कळी बरी जातली. त्या देखून उडास दवरया, तुजे थंय म्हजे थंय आनी कोणा थंय देवाचो आत्मो आजारपण आसा जाल्यार आमी देव मंदिर जावंक शकता. थंयसर हारी हारी लोक सिनागोगांक वचोंक ना, खंयसरी तो हारी हारीनी लोक त्या मागण्याच्या मंदिरांक वचोंक ना. तो लोक येतलो पेद्रू खंयसर आसा थंयसर येतलो, कित्याक पेद्रू थंय तो देवाचें मंदिर जावन तो ताजे थंय पवित्र झरती वळटली आनी ह्या झरींत खंय पुरा वळटलें, खंय पुरा ताजी सावळी पडटली, खंय पुरा पाशार जातलो, सगळें थंयसर बरेंपण जागलें. न्ही मोगाचें न्हू मनशांनी बांदिल्ल्या मंदिरांत बगार त्या पेद्रू थंय वळच्या पवित्र झरी मुखांतर अजापां मस्त घडलीं. जायतो लोक भावार्थी जालो आनी ताका फाटलाव करूंक लागलो. आतां तो पेद्रू आमी चिंतूंक पुरो तो जेजूचो प्रमुख शिश्य जावन आसलो.
ताजेर इगर्ज बांदली त्या देखून ताजे कडेन तशें जालें ना मोगाच्या न्हू. ताजे उपरांत आशिल्लो कठोर क्रूरी जावन आशिल्लो साऊल तो फावल जाताना ताजे मुखांतरी अच्छे बरींस मुस्तू देवाच्या सक्तीन ह्या व्यक्ती मुखांत अजापान जातात. धर्मदूत्या कृत्यान 19व्या अध्यायान 11 आनी 12 वाक्यान आमी पळयता देवान पाऊला मुखांतर विशेष तराचे आश्चर्य करेलें की ताच्या पीड आंगाक आपडले लेस आनी तुवाले वरनो पिडेस तांक लायतस तांची पिडा गूण जाताली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरताले. त्या देखून गूण आसलो रिया तो एक सामान्य मनीस सावलो पत्की तो म्हळ्यार धग दितालो मनीस बदलालो पाऊल जावन केदाळा त्या मनशा थंय देवाचें हाजारपण येवंक सुरू जालें. इतलीं अजापां जालीं की ताजो घाम समेत लागून ताज्या आंगाक तुवल लागून एकल्याक आपडल्यार थंयसर गूण जालें. न्हय तें देवाच्या खंयच्याय मंदिरांनी गूण जालें. बगार ह्या मनशा थंय वळच्या त्या देवाच्या हाजारपणा मुखांतर थंयसर बदलावण घडणं बरें जालें मोगाच्या न्हू. देवान जेजून थंयसर कितें नितळ केल्लें देवाळ नितळ केल्लें आसलें मांड कितें आसात तें परतून गेलें. कितें थंयसर सुकणीं इकून आसलीं तांकां धवडायलें. आज आमच्या जिवितांत जेजू हें करूंक आशेता. जेजून ताज्या परगट जिणे वेळार जायत्यांक देंवसार लागलेल्यांक ताणें देंवसार धवडायले. आमी जाणा मुस्तू उल्लेख आसात सोम्या जेजून देंवसार धवडायले आनी तांकां तांचें तें देवाळ कितें जावन आसलें तें पवित्र केलें. कित्याक देंवसाराच्या त्या सक्त तांकां खोटेपणो त्या मनशाक उपात करनाशिल्ले. पिडेस तांक गूण केलें. कित्याक तें देवाळ म्हणल्यार मनशाचें देवाळांत पिडा आसून तो कश्ट जातालो त्या देखून त्या पिडा गूण केली. तांकां सवकासाय दिली, भलायकी दिली, समाधान दिलें. देवान जायतीं अजापां मोगाच्या न्हू जेजून केल्लीं. कित्याक हर एक मनीस एक देवाळ जावन आसा. हर एक मनीस देवाळ जावन आसा. त्या मनशांनी बांदलेल्या देवाळांत असले व्यापार कितें अडखळ आसा काडली मात्र न्ही. हर एका मनशाचें देवाळ देखून त्या मनशांत कितें आड आसा कितें पाळ आसा तें ताणें सगळें जावंक पुरो तांचीं पातकां बुकसून तांकां नितळ केलें. पिडा गूण केली. ह्या देंवसार धवडायलें आनी हर एका रितीन मोगाचें न्हू तें देवाळ परिशुद्ध केलें. आज आमकां आमी पळया आमची कूड जावंक पुरो वेळ आसा आबावान हांव आतां मूख दिता आखेर करता. आमचे पांय आसा ते पांय जावन आसा संकेत मोगाचें न्हू आमी खंयसर वेतांगी म्हणून तुमी पळोवंक पुरो थोड्या पुरा संस्कृतींनी थंयसर देवाळाक येच्या पयलें पांय धुवन वचूंक आसलें. पांय जावन आसा संकेत आमचें डायरेक्शन खंयच्या टायपार येता म्हणून. डायरेक्शन म्हळ्यार लौकीक जावन आत्मीक रितीर येचें तें डायरेक्शन आमचे पांय दाखयता. मैजेक थंयसर जळत्या बोल्यांत देव दिश्टीक पडल्या वेळार सुरेश्वरान पयलें सांगलें तुज्या पांयांचें मोचें काड. कित्याक तुजे पांय निर्देशन दाखोवन आसात खंयसर आसात ते भारी गरजेचे तुजे पांय. हर एक ताजे देखून मोचें काडलें ताजे वणो काडलो आनी त्या पवित्र जाग्याक गेलो मोगाच्या न्हू. हर एक मनीस आमी आमची दिशा खंयच्या कुशीन आसा हांवान तूं खंयच्या दिशे कुशीन वचून आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट. आमची मूत आमचे केवल चिन्नां आटोवची नेरावची मात्र न्ही ती जावन आसा पवित्र जागो. थंयसर आमी बरें चिंताप देवाचें उतार नियाळण आमी तो केल्ल्या वेळार सँक्च्युरी जावंक पावता मोगाच्या न्हू. आमची कूड एक आउटर कोर्टा बरी भायल्या संगतींक त्या मुखांतर आमी आत्मीक कथाक येता जाल्यार पयले मनीस तो ह्या जाग येताना कशें येता आउटर कोर्ट फस्ट येता ताजे उपरांत इन्नर कोर्टाक येता आनी ताजे उपरांत होली जाग्याक येता ताजे उपरांत होली ऑफ होली येता. स्टेप बाय स्टेप तो मुखार येता. मनीस तशेंच पयलें आपल्या कुडी मुखांतर उपरांत आपल्या सोल म्हणजे आपल्या चिंतपा आनी भोगणा मुखांतर आनी आख्रेक आत्म्याच्या सक्तेंत तो येता. त्या देखून आमी मुस्तुपुटी पळयता निकोदेमस जेजूक मेळ्ळ्या वेळार कशें सर्गारा जागेचें म्हणल्या विशयांत त्या वेळार सांगता जेजू मनीस उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गारा जावंक पावचो ना.
कित्याक उदकान आनी आत्म्याक सलायचे जेजून सांगो ना तुवें देवाळा गेल्या शिवाय सर्गारासाक फावो न्हय म्हूण सांगो ना. जेजून सांगलें तूं उदकांत आनी आत्म्यांत जल्मल्ल्या करीत तूं सर्गारासाक वचो न्हय. कित्याक देवाक आमी पळयचे आमच्या भितर वचोचें मोगाचें न्हू. फस्ट कूड प्राण आत्मो भितर 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 आमचे थंय भितर भितर वचोंक आसा. आनी देवाळा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका पळोवंक शकता, म्हाका तुका पळोवंक मेळटा, ताजो अनुभव करूंक मेळटा. त्या देखून जें कितें आव्हान तूं देवाळाक वेता इगर्जेक येता तें बरेंच थंयसर हाजरपण आसा, आमकां तें एक सहकार दिता. पूण आजची वर्त्या रितीर आमचें गुमान आसा जंय आमी आमचे भितर परिवर्तन जावन हर एका दिसा चड आनी चड आमचे भितर भितर आमचे भितर परिवर्तन जावन आमचे थंय कूड प्राण आत्मो जातांतल्या भितर 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 आमी वचोंक आनी एकदम ध्यान करना एकदम आमचे भितर वचोन सर्वेस्पराक देखूंक ताका मेळोवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या मुखांतर आमचे मुखांतर सर्वेस्पर देव जायतीं अजापां जायतें बरेंपण आमकां तशेंच लोकांक करूंक आमकां सर्वेस्पर देव कृपा दिवं दी म्हणून ह्या वेळार मागया. आमेन. सर्गींच्या बाप्पा तुजें दैवीक हजरपण आमच्या जिवितांत आसा करना. आमची कूड एक पवित्र मंदिर जावन परिवर्तन जावंक कितें आमचे थंय बदलावण जाय ती बदलावण पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना मुखांतर आनी जेजूच्या आमोलीक रक्ता मुखांतर आमकां दोन नितळ करना. तूं आमकां लाभय म्हण मागता हांव. सोम्या जेजू तूं मनीस जावन ह्या संवसारींत जियेल्यार तूं पवित्र जिणी जियेलोय आनी पत्काराहीत जिणी जियेलोय. तिस करपा आम सुमेस्तांक लागून तेस पवित्र आत्म्याचें त्रिएक देवाचें हजरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय आसली कृपा आमकां लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव. जो कोण पिडेस्त आसात तांचेर तुजी दया दाखय. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागता हांव सोम्या एक व्यक्ती उबार जाग्यात टेरेसात पडून गायला आनी साबार तरान ताका जखमी जाल्या. मोगळा सोम्या ताचेर तुजी दया दाखय. तुज्या पवित्र स्पर्शन ताका पड सोम्या. ताच्या हाडांक ताच्या शिरांक तुजें बळ दी. ताच्या कुडींत वळचे रगत तूं परिशुद्ध कर सोम्या. ताका जतन घेवच्या हर एकल्याक धैर्यानी बुजावण लाभय सोम्या. आनी प्रत्येक जावन मागता हांव ताका सारकें ट्रिटमेंट मेळच्या खातीर धाकटेरांक तूं आपड सोम्या. आनी ताणें सेमची हर एक वखदां आशिर्वादीत करन. ताणें बेगीनच बरो जायशें. तुजी विशेष पवित्र आत्म्याची मजत त्या कुटुंबाक लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 अरबशे दे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या. आमचे थंय कितें उणेपण आसा तें हुमटून काड सोम्या. आमचे थंय साबार तरांचे समस्या आसात सोम्या. हांगासर हजर आसल्या प्रति एकल्याच्यो गरजो समर्पण करता सोम्या. तांच्या मोतींत कितें मागणें घेवन ती हांगासर आयल्यांत सोम्या ती तांकां आशिर्वादीत कर दी सोम्या. तांचें जिवीत आशिर्वादा बरीत कर सोम्या. आनी तांच्या जिवितांत बरवसो वाडोवन तुजे थंय आत्म्यातावन आत्म्याक संबंध दवरूंक जाय जाल्ली पवित्र सकत तांचे थंय वळय म्हण मागता हांव. हालेलुया हालेलुया अरबशे कला मनशे कला हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या. आमची हर एकल्याची कुटुंबां तशेंच फिरगस कुटुंबां आनी आमची दिएसेस सोम्या बावार्थी लोकांचो संको वाडय सोम्या. केवल आमी नांवाक तुजो पाटलाव करीन अशें तुजे थंय आमची पातयेणी सोडोवंक जाय जाल्ली पवित्र आत्म्याची मजत लाभय. आमी तुजेर दिश्ट
दवरन मुखार सरता आसतना आमच्या फुडल्यान येवचे हर एक समस्ये तूं हुमटून काड. तूं आमकां धैर्य आनी बरवसो दी. तुज्या उतरां मुखांतर आमकां मार्गदर्शन लाभय आनी आमच्या दियेसीजींत हर एका बावडती लोकां थंय पवित्र आत्म्याचे अभिषेकपण जावन एक बावडती लोकांचो जोम जावन तुका हरसूंक तुज्या मिसांवांत वावरूंक आनी तुजें राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक सोम्या तूं आमकां हर एकल्याक आपड म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या हर एक तरणाट्याक आनी तरणाट्यांक तुज्या हाती मोगळा सोम्या देवा पावणी सडय सोम्या. सोम्या जेजू तुजो पटलाव करता आसतना येवचे अडकळी मोडन घाल सोम्या. मिसां वावरांत वावुरतेल्या याजकांक धर्म भयणींक आनी लायक मुखेल्यांक जे कितें समस्या येतात बावडती लोकांक तुजो पटलाव केल्ल्या खातीर कितें कश्ट दग्ध भोगूंक मेळटात ते मध्यस्थ जावन रावून तूं मोडन घाल सोम्या. तुजे रक्षण कवच आमा समेस्तांच्या भोवती आसा कर सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याची मार्गदर्शन आमा समेस्तांक लाभय सोम्या. हर एक आत्मो सोम्या तुजे तावन आशिर्वादीत जावं दी सोम्या आनी तुज्या रक्षणेन भरलेले रक्षण कवच हर एकल्याक दिवन तूं फुडें चलय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. ಪಾನ್ಸಂಕು 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಡೆದರೆ ಅಳೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याच्या वाटेने चलल्या वेळार आपले सगळे वजे सोम्याच्या पांया तळ समर्पिल्ल्या वेळार तो समका आपडता, तो समका वाट दाखयता, नीट वाटेन तो चलयता. जेजू त्या येयलो कोणूच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निराश जावन पाटी वसोवना. जे कितें ताका गरज आसा, जे कितें तो मागता तें तो ताका फावो करता. त्याच बरोबरशान सोम्याची आशिर्वाद घेवंक आमकां समयायती करुया. दिंबीर पडोवन निमाणें गीत आमी गावया. Idia ora sacramenta sestaman coruia puvilatia rupa botla no purity atanyam Ascătuiștea Bhavartace moltivia Zase papa Tăse spota Ulasa Nistoti Său Potvi maima Săsta Ekastaria Hăsita Tuca Cea spirita Samasă Minavărta Amen. प्रार्थुया. ये देवाचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवडेचो फळ सदांच आमचे ती आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.